टाटा हाऊसिंग कंपनीन काम करपाक भायले कामगार घेतिल्ले, मात कंपनीतले बरे सामान चोरतना ह्या कामगारांक गेटीर सेक्युरिटी गार्डान धरून पुलिशेच्या ताब्यांत दिल्ले म्हण माहिती PSI सुशांत सांगोडकार हांणी दिल्या। RDX गोवा खातीर वेर्णेच्यान प्रसाद नाईक। 11 नोव्हेंबर 2018 आम्ही एक केस ऑफेन्स रजिस्टर केला अपॉन द कंप्लेंट ऑफ सुरेश बाबू। त्यांनी कंप्लेंट दिली की तिचे ते टाटा हाऊसिंग जी कंपनी आसा पळय तिचे ते डेब्रीज काडपाचें काम चालू आसलेलें आनी तितून तेंचे आनी जे मटेरियल आहले ते डेब्रीज काडटा तेंच्यांनी ते लेबर लोक आहले तेंच्यांनी ते आनी तेंचे जे कंपनीचे बरें मटेरियल तेवूय तेंच्यांनी गाडयेन घातले चोरपाच्या उद्देशान। ते गेटीर तांकां सेक्युरिटीन आडयले आनी चेक केले तेन्ना तांकां ते मेळ्ळें की हे लेबर ते तेंचे जे मटेरियल आहलें ते चोरून घेवन वयताले अशें म्हणून। तेन्ना तेणी आमकां कंप्लेंट दिली, आमी ती कंप्लेंट रजिस्टर केली आनी 30 जाणांक आमी अरेस्ट केले आनी आतां कोर्टा फुडें हाडले।